भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कार्मेल किरण कार्याक तुमकां स्वागत मागता आसतना ह्या दिसाचे सुभाशय हांव पाठयतां. देवाचें उतर आयकुया, त्या उपरांत नियाळ करूंक बेसाडया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 वोळ 7-9, अध्याय 3 वोळ 1-7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदोनांत एक बाग केली आनी आपणे रचयल्ल्या मनशाक तातूंत दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेंत सर्व जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मोदेकांत जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. सर्वेस्परा देवान रचयल्ल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरें सांगलां? स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेकांत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही तीं आपडोंक लेगूंक नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा, जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारके तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पोतिकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून तीं आपल्या पेंगटाक बांदलीं. जेजू क्रिस्त तें भोवमुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी आमच्या मनशा तशें सोडवणेच्या चरित्रेंतलो एक भोव अपुरबायेचो वांटो, तशेंच भोव म्हत्वाचो वांटो ह्या विशीं जाणा जावंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर उत्पत्ती पुस्तकांत हांवें विंचलेलें, आमी येदोळचो वाचलें, आयकलें आनी हें वाचता आसतना तुमच्या मतींत हो विशय खंयचो म्हणचे विशीं कांय तरी क्लू मेळ्ळा म्हूण हांव चिंतां. सैंबाचें पातक मनशा चरित्रेच्या बुकाच्या सुरवेच्या पानाक आमी सरी केल्यार जेजूची जैत तेवोन जावन येवन करची निमाणी झडती मनशा चरित्रेच्या त्या बुकाची 11वें पान म्हूण आमी लेखी येता. बायबलांत तरी तेंच आमकां मेळटा. उत्पत्ती ग्रंथाच्या सुरवेरच मनशाच्या पडणे विशींत विवर दिल्लो आसा आनी सोमी जैत तेवोन जावन येता आनी आमची हरएकल्याची झडती करता. संवसाराच्या आखरेक केदळा म्हूण आमी कोणीय नेनाव, पूण तो येता हो आमचो बुरवोसो आनी तेंच आमी हरएका मिसाच्या बलिदानांत परगडटा. आनी ह्या सुरवेच्या गडिताक म्हणजे मनशाच्या पडणेक, मनशाच्या सैंबाच्या पातकाक आनी जेजून करच्या झडतेच्या ह्या दोन गडितां मदें येवची सर्व गडितां कितें आसात तीं ह्या दोन गडितांक
संबंध असलेली जावन आसात. पूण मुखेल भोवन आनी भयणीनो, आधुनीक मनीस हें सत विसरूंक लागला. ताका ह्या सताची परवच ना म्हूण येता. तंत्रिकतेंत, विज्ञानांत मनशान इतली प्रगती जोडल्या की तो जाणा जावंक शकला म्हाका कोणाची गरज ना. आय एम सेल्फ सफिशियंट, म्हळ्यार म्हजे लागीं सक्कड आसा, त्या देखून म्हाका देवाची गरज ना. मूळ सैमाच्या पातकाचे वा ताचो परिणाम म्हजेर पडोवंक सकना. त्या पातकाक आनी म्हाका ह्या काळार जिवन आसच्या म्हाका कांयच संपर्क ना. आनी आमी त्या पातकाचेर हुंदून आमकां जडती जायना असली सर्व चिंतना आधुनीक मनीस आपणाच्या मोतींत वयते आसा. आनी हें सैतानाचें वा वायट सत्तेचें आनी एक ट्रिक म्हूण येता, मनशाक आपणाच्या पासलेन घालूंक वा देवातावन पयस व्हरूंक. भोवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें तर ह्याच सैतानान जेजूक नाडलेलें आसा हे फातर आसले उंडेकर. आनी आज मनीस फातर असले उंडे करूंक शकला म्हणजे ह्या संवसारी सर्व संगतीक देवूच कारण म्हणून विसरून आपुणूच देव जावंक पावला. आनी अशें मनीस हें पातकाक ह्या वडणेक परत्यान परत्यान आमकां ताळटा. आनी अशें सैमाचें पातक जावं वा देवाक जावं आमचे तावन पयस दवरून आमकांच आमी देव करचे तसली वडेक वडणी हो सैतान आमकां दिते आसा. आनी अशेंच ताणें केल्लें आदाम आनी येवेक. त्या देखून ह्या करिस्माच्या काळार, करिस्माचो काळ आखेर जावन येता तरी वडना उरल्या दिसांनी जाल्यार ह्या एका सता विशयंत आमी जाणा जावंक प्रयत्न करचें भोव वाजबे. आनी करिस्माच्या काळार मात्र न्ही, उरल्या दिसांनी सयत ह्या एका मूळ पातकाच्या त्या परिणामांतावन आमी कशें सुटका जोडी येता हें आमी नियाळूंक फावो आनी त्या दिशेन आमी वावरूंक फावो. मुळावें पातक म्हणटा आसतना वा सैमाचें पातक म्हणटा आसतना थंयसर 3 संगती आमी मोतीन दवरूंक फावो. पयलें जावन आसा फॅक्ट. फॅक्ट कितें म्हळ्यार हें कशें घडलें, घडीत. दुसऱ्यान हाका कारण कितें, द कॉज. आनी तिसरें हाचो परिणाम कितें, द इफेक्ट. द फॅक्ट, द कॉज एंड द इफेक्ट. ह्यो 3 संगती आमी आमच्या मोतींत कोंसोवंक फावो. घडीत अशें आसा की वा द फॅक्ट आसा की मूळ पातक वा सैमाचें पातक घडलें वा मनशान तें आदारलें. आनी हें देवाचें सुगडापण. इगर्ज मातेची दोतोर न्हू 390 सुमको काण गेलो जाल्यार 390 कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च काडलें तर ते म्हणटा पळया, The account of the fall in Genesis chapter 3 uses figurative language but affirms a primeval event, a deed that took place at the beginning of the human history or history of man. Revelation gives us the certainty of faith that the whole of human history is marked by the original fault freely committed by our parents. इगर्ज मातेची दोतोर सांगता उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायांत कितें घडलें तें एक सांकेतीक रितीन सांगलां. तशेंच घडलें म्हणून सांगूंक आमचे थंय कसलोच पुरावो ना, पूण घडलां
घडलेलें सत सांकेतीक रुपान सांगलां आनी हे मनशाच्या चरित्रेंत घडलेलें एक घडीत. आनी उपरांत तो म्हणटा आनी हाचे वरवीं ह्या मूळ पातका वरवीं आख्खो मनशा सैंबो वा आख्खें मनशाकूळ वायट परिणाम भोगूंक लागला. वय मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें तें मूळ पातक आसा, सैंबाचें पातक आसा आनी आमचो मनशा सैंबो ह्या पातकाक दुसऱ्यांक कारण करचें तसलें प्रयत्न करते आसा. एवेक विचारले, आदामाक विचारले दळा, आदाम म्हणलो म्हाका स्त्रियेन नाडलें. स्त्रियेक विचारले दळा, स्त्री म्हणाली म्हाका सोरपान नाडलें. तशेंच मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आधुनीक मनीस हे मूळ पातकाचें वा सैंबाच्या पातकाचें एक संगत वा त्या सताक दुसऱ्यांक कारण करता सोडून आपूण जबाबदार जावचें तावन विसरून घेता वा निभान दिता. आनी आमी म्हणूंक शकता की हें एक वडणी आमी ओपून घेतली तर आमी देवा तावन आमकांच विंगड करता आनी वास्तवीक आतां कितें तें विसरूंक शकता. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या मूळ पातकाक वा आमचें तें आसच्या पातकाक आमकां वाडोवन हाडिल्ली रीत सूख तर थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा आमच्या पातकाक आमी वाडोवन हाडिल्ली, आमकां वाडयल्ली रीत वा आमी जिवसो गांव वा परिसर कारण म्हणचें आसा. एखाद्या वेळार तसलें कारण जाल्यार आमकां जेजूची गरज ना. आमकां एका सायकोलॉजिस्ट सरशीन वच येता, मनशास्त्रज्ञ लागीं वच येता, कावन्सिलींग करी येता आनी आमची जिणी सारकी करी येता. जायते फावटी आमी सांगचें आसा आमचो सरकार सोमाना, आमची सिस्टम सोमाना आनी अशें सिस्टमाक, सरकाराक वा वेवस्थेक, समाजीक आमी दुरसोवचेंय आसा. हें निस्कारण जाल्यार मुगाळ भावन आनी भयणीनो, समाजीक सुदारण हाडी येता आनी अशें आमची समाज, आमचें जिवन बरें करी येता. पूण आमी मतीन दवरूंक जाय की हें मूळ सैंबाचें वा सैंबाचें पातकाचें घडीत घडलां आनी देवान तशेंच इगर्ज मातेन तें आमकां उगडापे केलां आनी शिकयलां आनी आमी मतीन दवरूंक जाय की ह्या पातकाचो परिणाम आमकां आतांय दसून आसा. हें सत पयलो विशय, द फॅक्ट, घडीत आसा, घडलां. दुसऱ्यान ह्या पातकाचो कारण कितें, सैंबाच्या पातकाक कारण कितें, द कॉज ऑफ ओरिजिनल sin. कारण कितें जावंक पुरो, इगर्ज माता आमकां सांगता की पवित्र पुस्तकांत तें सांकेतीक रितीन सांगलां पूण सांगिल्ले भाशेनच घडोवंक आसचें ना, घडोवंक आसचें ना. तशें म्हळ्यार तातूंत कितें सांगलां तें एग्जॅक्ट आसा तशें विवर थंयसर घडोवंक ना जावंक पुरो. पूण मूळ पातक वा सैंबाचें पातक कितें, देवा तावन पयस वचचें, देवाक अविधेय जावन चलचें, मनशान आपणाकच देव करून घेवचें, तें घडीत घडलां. भावन आनी भयणीनो, आदाम आनी एवेक स्वतंत्र आसले. देवान तांकां ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचलेलें. ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचचें म्हळ्यार तांणी सदांच देवाच्या इश्टागतेंत, देवाच्या सांगातपणांत जिवची एक साध्यता तांकां आसली. देवाच्या सांगातपणान जिवचें म्हळ्यार, देवाच्या इश्टागतेन मेतां काडचें म्हळ्यार देव जावन आसा देव आनी हांव जावन आसा रचना म्हणून वळखून घेवचें. देव जावन आसा देव आनी आपूण ताचे हातांत हांवन आयिल्ली सृश्टी, त्या देखून हांव सदांच देवाक विधेय, हें सत जना जावन जिवचेंच देवाच्या इश्टागतेंत जिवचें. इगर्ज मातेची शिकोवन म्हणटा पळया 390 आनी 6
ह्या एका संख्यांत द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड अँड इव्हल सिम्बॉलिकली इवोक्स the insurmountable limits that man, being a creature, must freely recognize and respect with God. Man is dependent on his creator and subject to the laws of creation and to the moral norms that govern the use of freedom. इगर्जमाता आमकां शिकयता मनशाक स्वतंत्र आसा, पूण हें स्वतंत्र वापरून ताणें समजूंक जाय की देव जावन आसा आमचो रचणार आणि आमी ताका सदांच विधेय मात्र न्हय ह्या संवसारी आसचे नैतीक मोलां आनी हाकाय आमी विधेय जावन आसा. पूण कितें जालें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आदाम आनी येवेन आपणाकच देवातावन पयस दवरलो. एक रूख चिंतूंक शकता की म्हाका मातयेची गरज ना, हांव भुमीच्या वयर सरता म्हणून आपणाकच वयर हाडून जिवंक शकलो तर तो रूख जिवंक सकना. एक ल्हानशें जड किरलत आसतना वा वाडटा आसतना आमी काडून ताका नाका म्हणून वयर दवरलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा तें बावन सुकोवन वेता. आदाम आनी येवेन अशेंच केलें मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आपणाकच देवाच्या सांगातपणांतावन तांणी हुमटून काडलें आनी भायर म्हणजे स्वतंत्रपणी जिवंक तांणी प्रयत्न केलें. आनी हें करचें तें सैतानान तांकां नाडलें. तुम्ही स्वतंत्र जावन जिवंक शकतात, तुम्ही देवाचेर कितें होंदोन जेजे तुम्ही देव जावंक शकतात म्हणची वडणी वा ताळणी ताणें तांकां दिलें. आनी अशें देवान तांकां दिल्लें तें स्वतंत्र तांणी बऱ्याक उपयोग करचे प्रास वायटाक वापरलें. हें जावन आसा कारण सैमाच्या पातकाचें. तर आमी फॅक्ट सोदून काडलें, कॉज सोदून काडलें, गणित कितें म्हूण समजलें हांव, ताका कारण कितें म्हूण समजलें हांव. आतां तिसरें हाचो परिणाम, इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल सीन हाचो परिणाम. भावनो आनी भयणीनो, मूळ पातक वा सैमाचें पातक देवाक अविधेय जावन चलोवन आदारलेलें तें आदाम आनी येवेक मात्र वायट हाडूंक शकलें मात्र न्ही, आमकांय ताचो परिणाम आसा, आमचेरय ताचो वायट परिणाम आसा. देवातावन आदाम आनी येव पयस जालीं आनी आजून आमी तशेंच आदारून देवातावन पयस सरते आसाव. एका रितीचो स्वार्थी मनोभाव आदाम आनी येवेथंय आयलो, स्वार्थी मनोभाव, आनी हो स्वार्थ आमचे थंय आजून आसा. तांकां एकामेका लज दिसली, तांणी कोल्यांनी तांचे विणगेपण धांपूंक प्रयत्न केलें आनी असलेंच लज आमकांय दसून आसा. स्वार्थ आमचे थंय आसा. नैसर्गीक सकत तांचे वयर धाड घालूंक लागले आनी कितें करूंक लागलें, येवेक भुरग्यांक जल्मा दिता आसतना कठीण दूख सोंसचें पडली, आदावन घाम पेळन काम करचें पडलो आनी हे कश्ट आमकांय आसात आनी ही नैसर्गीक सक्ती आमचेर आजून परिणाम घालून आसात. ताच्या चड मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सैतान आज आमचेर चडीत मापान परिणाम घालते आसा. आनी एका उतरान सांगचें तर आमी आज आदाम आनी येवेन आदारलेल्या त्या पातका वरवीं आमी आमकांच सैतानाच्या मुठींत दिला आनी तो आज आमकां रिमोट ताच्या हातान दवरून आमकां खेळयते आसा आनी ताच्या परिणामाक लागून आमी आमचें जिवीत सारते आसा. हे एक भोव व्हडलो परिणाम, वायट परिणाम सैमाच्या पातका वरवीं आमचे वयर घडलोलो म्हणून सांगी येता. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मूळ पातक केवळ सैमाच्या पातकाचें मूळ मात्र न्हय, हर एका पातकाचें मूळ जावन आसा आनी आजून आमचें तें बऱ्या आनी वायटा मदें एक झूज चलते आसा. आमचें तें बरेंय आसा, आमचें तें वायटय आसा आनी ह्या वायट आनी बऱ्या मदें सदांच झूज चलते आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून इगर्ज मातेची शिकोवण सांगता पळया, certain temporal consequences of sin remain in the
baptized, such as suffering, illness, and death, as well as an inclination to sin that tradition calls concupiscence, or metaphorically the tinder for sin. बौतिस्मांत आमचे मूळ पातक धुवन गेलां जाल्यार इगर्ज मत आमकां शिकयता पातकाचे परिणाम वा पातकाच्यो ताळणी आमचे थंय आसा, अजून आसा. आनी हेंच आमी म्हणटा वायट आनी बऱ्या मदलो झुजो, वायट आनी बऱ्या मदलो झुजो. त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सैमाचें पातक घडलां आनी हाका कारण कितें म्हळ्यार मनीस देवातावन पयस वचून आपुणूच देव जावंक केल्लें प्रयत्न आनी हाचो परिणाम आमचे थंय अजून आसा. वायट आनी बऱ्या मदलो संबंद वा झुजो अजून घडते आसा आनी जायते फावटी आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी वायटच विंचच्यार आसा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी मोतीन दवरूंक फावो देवान आमकां सांडून घालूंक ना. आमी देवतावन पयस पावल्यार देव आमच्या पाटेक लागून आमकां तो सोदून आयला. कशें आदावान येवेन देवतावन पयस वचून लिपोवन रावलें की पूण जेजू आदाव तूं खंय आसाय म्हूण तो आपोवंक आयलो. ताचे संगी वॉकिंगाक ताणें आपयलेलें आसा. त्या देखून देव आमची पाट सोडना. जेजूक ताच्या एकल्याच पुताक आमकां धाडला आनी आदावन पयलींच्या आदावन पातक आदारन देवतावन पयस गेलो तर दुसरो आदाव जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं जेजू थंय देवा थंय आपोवन व्हरूंक आयला. पयल्या एवेन पातक आदारलें देवतावन पयस वचूंक प्रयत्न केलें तर दुसरी येव आसा मोरी, कुरपेन भरलेली आनी तिच्या आश्रयाखाल आमी जियेल्या तर ती कुरपा आमचे थंय वाळोवंक शकता, आमी देवा थंय वचूंक शकता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवान आपणाच्या एकल्याच पुतातावन आमकां सोडवून दिल्या. सोडवून ही आमची कर्ण घेवचे थंय, जेजून आमची सोडवून केल्या वय, पूण ही सोडवून आमची कर्ण घेवचे थंय आनी पातका विरोध झुजचे थंय आमी सदांच प्रामाणीक रावंक आसा. आनी वायट आनी बऱ्या मदें हें झूज चलता आसतना आमी सदांच वायट नेगारूंक वा वायटा विरोध झुजोवंक आनी सताक आनी बऱ्याक सदांच विंचूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या दिशेन तोच जेजू आमकां सोडवून दिल्लो आदाराक येवं, ताच्या बेसांवांनी बरोवंक आनी अशें त्या मूळ पातकाची परिणाम आमचे थंय आसात जाल्यार ती हुमटून काडचे थंय आनी अशें नितळ निर्मळ जेजू त्या वा देवाच्या स्वरुपायेचें आनी सारक्याचें जावचें थंय प्रयत्न करया. तो जेजू तुमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवं. आमेन.